पणजे चालू आशिल्ल्या लोकोत्सवात उज्जैन एमपीच्या 50 वर्साच्या एका स्टॉल धारकाक काळजाच्या आताकान मरण आयले। ताचे कुडीचेर सगळे सोपस्कर पुराय करून कूड घरच्यांच्या सुवादीन करतले अशी माहिती मंत्री गोविंद गावडे हांणी फोनो वरवीं दिल्या। गांवगिऱ्या वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांमदी विज्ञानाची भिरांत आसा। ही भिरांत पयस जावपाक जाय। विद्यार्थ्यांक विज्ञान तंत्रज्ञान ह्या विशयाची आवड निर्माण जावपा खातीर तांकां दर्यादेगा बदला NIO, ICAR सारख्या विज्ञान संशोधन संस्थांनी सहलीक व्हरपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। पर्यटनाच्या दृष्टीन मोर्जे खातीर वेगळो पर्यटन मास्टर प्लॅन तयार करपाचो पर्यटन खात्याचो उद्देश आसा। योग्य ती साधन सुविधा नासतना पर्यटकांक घेत राविल्ल्यान पर्यटन थळांची जाय तशी उदरगत जावना। देखून मोर्जे खातीर पर्यटनाच्या दृष्टीन वेगळो मास्टर प्लॅन तयार करतले अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिल्या। ह्या वेळार थळावो आमदार G. तारोलकर लेगीत हाजीर आशिल्लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या गोंय भेटीच्या फाटभुंयेर मडगांव कदम बस स्थानकाचेर जावपी विकसीत भारत बसकेची तयारी नेटान चालू आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण प्रधानमंत्री हेलिकॉप्टरांतल्यान फातोड्डे SGPDA मैदानाचेर लँड करतले। ते उपरांत बस स्टँडाचेर येवन बसकेक संबोधीत करतले। मजगती येरादारीची गचमुड्डी टाळपा खातीर लेगीत योग्य ती वेवस्था केल्ल्याचें कळटा। लोकांच्या सुरक्षिततायेची जतनाय घेनासतना देस्तेरा वाड्यार सध्या केबल पुलाचे काम चालू आसा। ते बेगोबेग बंद करचे अशी मागणी उपनगराध्यक्ष रामचंद्र कामत हांणी केल्या। या केबल पुलाच्या कामा खातीर येमॉन इंडिया कंपनीन फुटपाथ लेगीत सामान दवरपा खातीर वापरला, जाका लागून रातचे अपघातांचो धोको वाडपाची शक्यताय आसा। तेन्ना हे काम बेकायदेशीर रितीन चलता असो आरोप करीत थळाव्यांनी लेगीत हे काम बेगोबेग बंद करपाची मागणी ह्या वेळार केल्या।
प्रभू रामचंद्राविषयी आक्षेपार्ह विधान करपी अल्फाज खान हाच्या आड केरी पुलीस चौकीर वचून सुमार 500 राम भक्तांनी आक्रमक भूमिका घेतली। ताका लागून तणावाची स्थिती उप्रासल्या। निमणे पुलीस दमातीन आनी खान हाणें माफी मागिल्ल्यान तणाव निवळ्ळो। एक वर्सा भितर इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टराचे काम पुराय जातले। तशेंच फुडल्या 5 ते 6 म्हयन्यां भितर 4-5 व्हडल्यो कंपन्यो ह्या सिटीत येतल्यो अशी माहिती आनी तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटेन दिल्या। मंगळारा आमदारा सयत मंत्री रोहन खंवटेन तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटीची पळोवणी केली। भावकय खाजनकूळ संघटनेच्या नवीन कार्यकारी समितीची निवड निमाणे जालीच ना। नवी समिती वेचपा खातीर बुधवारा संघटनेची बसका आपयल्ली, मात बसकेक फावो तितले वांगडी हाजीर नाशिल्ले। मये पंचायत सभाघरांत मामलेदार कार्यालयातले अधिकारी दत्तात्रय परब हांच्या निरीक्षणाखाला ही बसका जाली। हे बसकेक जेमतेम 10 वांगडी हजर आशिल्ले। मजगती वेंचणुके खातीर तयार केल्ली मतदार वळेरेक उपस्थित शेतकारांनी हरकत घेतली। म्हापशे पालिकेन मंगळारा बोडगेश्वराच्या जात्रेत घाल्ल्या गोबी मंचुरियन स्टॉलांचेर धाड घाली। जात्रेत 30 परस चड गोबी मंचुरियनाची स्टॉलां आसात। ह्या स्टॉलांचेर कारवाय करून पालिकेन ती बंद केली। वखदां आनी अन्न प्रशासनाचो परवानो आनी भलायके खातीर हानिकारक आशिल्ले खाण विकतात ताका लागून पालिकेन धाड घाली। गांजो बाळगिल्ल्या प्रकरणावयल्यान वास्को पुलिशेन उत्तर प्रदेशाच्या दुबावीत कुतुबुद्दीन अन्सारी हाका अटक केली। ताचे कडल्यान 685 ग्रामाचो गांजो जप्त केलो। मंगळारा सांजेर वास्को वरुणापुरी वाठारांत घुळे वखदांची विक्री करतना बॅगा सयत पुलिशेन ताका धरलो। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या गोंय दौऱ्या निमतान विकसित भारत विकसित गोंय रॅलीचें आयोजन केलां। फाटल्या 10 वर्सांत भाजपाच्या डबल इंजिन सरकारान केल्ल्या उदरगतीच्या कामांची म्हायती प्रधानमंत्र्याक दितले। तशेंच अधिकाऱ्यांचो प्रधानमंत्र्याचे हस्तुकी भोवमान करतले खंय। नियाळ बसके उपरांत उलयतना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे विशीं म्हायती दिली। चौदा जानेराक रातच्या वेळार अनवळख्या मनशान मोर्जे मदल्या वाड्यावयल्या डॉमिनिक हांच्या गाडयेक उजो घालतना सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाला। उपरांत डॉमिनिकान पेडणे पुलिशेन कागाळ नोंद केली, पूण 15 दीस जाले पेडणे पुलिशेन कसलीच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान डॉमिनिकान तिडक उक्तायली। नेत्रावळी वेर्ले वाठारांत 7 वर्सां जालीं स्ट्रॉबेरी उत्पन्न घेतात। स्ट्रॉबेरी उत्पादन फायदेशीर थारपाक लागिल्ल्याचे महिला मंडळाच्यो बायलो सांगतात। ही बायलां फकत स्ट्रॉबेरीच न्हय जाल्यार भाज्योय रोयतात। स्ट्रॉबेरी लागवडी वयल्यान स्वयंपूर्ण जावपाचो हो गोंयांतलो पयलोच प्रयोग। नेत्रावळी वेर्ले गांवांत बायलांनी स्ट्रॉबेरी लागवड यशस्वी करून दाखयल्या। स्ट्रॉबेरी लागवडीचे हे 7वें वर्स। स्ट्रॉबेरी वांगडा हेर भाज्यांची तांणी लागवड केल्या। सुरवातेक महिला मंडळाच्या 2 पंगडांनी हो वेवसाय सुरू केल्लो, पूण आतां आनीक एका पंगडाचो तांकां सांगात मेळ्ळा। देखून आतां 3 महिला मंडळ स्ट्रॉबेरीची लागवड करतात। मडगावची उपनगराध्यक्ष दीपाली सावळ हांणी आपलो राजीनामो पालिका प्रशासना बदला दिगंबर कामती कडेन दिलो। राजीनाम्या विशीं उलोवपाक तिणें न्हयकार दिलो। आमदार दिगंबर कामत हांणी उपनगराध्यक्ष केल्ले खातीर आपूण राजीनामो तांचे कडेन सोपयलो। आतां आमदारानूच फुडली प्रक्रिया करतले अशें दीपाली सावळान सांगलें। आदले दुस्मानकायेंतल्यान वाळपय एकल्याचेर सुरी हल्लो जालो। ह्या हल्ल्यांत रेहान मुराद खानाक गंभीर दुखापत जाल्या। हो प्रकार 30 जानेवारी वाळपय घडलो। रेहानान हे विशीं वाळपय पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। अरुण राठोडान आदले दुस्मानकायेंतल्यान आपल्याचेर हल्लो केल्ल्याचे रेहानान कागाळीत म्हणलां। शब्बीर सलीम शेखान आपल्याक धरलो आनी अरुणान आपल्याचेर हल्लो केल्ल्याचे रेहानान म्हणलां।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या गोंय भेटीच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंयच्या कलेक्टरान संबंधीत खात्याच्या मुखेल्याबरोबर खाशेली बसका घेतली। हे बसकेन प्रधानमंत्री मोदींच्या दौऱ्याचे तयारीविशीं आढावो घेतलो। मजगतीं येरादारीचे गटमुड्डी टाळपा खातीर लेगीत योग्य ती वेवस्था केल्ल्याचे दक्षिण गोंयचे कलेक्टर अश्विन चंद्रू हांणी सांगले। सर्वोच्च न्यायालयान म्हादयची सुनावणी परतून फुडें धुकल्ल्या। न्यायालयांत घटनात्मक खंडपीठाची सुनावणी चालू आशिल्ल्या कारणान म्हादयचें प्रकरण आयज सुनावणेक येवना। ह्या प्रकरणाचेर फाल्यां सुनावणी जावं येता अशें गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगले। स्मार्ट सिटीक लागून ही झाडां कापल्यात, ती कोणाची परवानगी घेवन कापली? पर्यावरण नष्ट करपाची ही जी कृत्यां करतात तांचेर खर कारवाय करची अशी खर तिडक पर्यावरण मोगिनी उक्तायल्या। पणजेकारांनी असले सोसून घेवचे न्हय। स्मार्ट सिटीच्या नांवान पणजे नष्ट करपाचे हे कारस्थान। पर्यावरण मोगिनी रान मुखेल संरक्षक हांकां मेळोवन हे विशीं मेमोरंडम सादर केले। कार्निवाला खातीर ट्रिप एडवायझरान जारी केल्ल्या खासा संवसारीक वळेरेंत गोंय 10व्या क्रमांकाचेर। ह्या वळेरेंत केल्ल्या उल्लेखा प्रमाण हातूंत मडगांव आनी वास्को शारांचो उल्लेख आसा, मात राजधानी पणजेचो उल्लेख खंयच केल्लो ना। हाका स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची कामां जापसालदार, म्हणटा काँग्रेस फुडारी एल्विस गोम्स। मोर्जे दर्यादेग वाठारांनी दिसान दीस भटक्या कुत्र्यांचो वावर वाडपाक लागला। दर्यादेग भोंवडी करपाक येवपी लोकांचेर भटके सुणे हल्लो करपाक लागल्यात। पर्यटन खात्यान भटके सुण्यांचेर नियंत्रण हाडचें अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात। पर्यटनाच्या दृश्टीन फामाद आशिल्ल्या मोर्जे दर्यादेग वाठारांत भटक्या सुण्यांचो वावर पर्यटकांक तशेंच थळाव्यांक सतावपाक लागला। दर्याचेर आशिल्ले शेकवाले किंवा हॉटेलकार तांकां जेवण घालतात, कांय लोक ताजें मांस तांकां खावपाक घालतात। ताका लागून हे सुणे आक्रमक जाल्यात आनी दर्यार येवपी लोकांक घास काडटात। मोर्जे दर्यादेगेर एका थळाव्या बायलेक सुण्यान घास काडिल्लो, तरी बी ह्या भटक्या सुण्यांची कोणें दखल घेतली ना अशें थळावे सांगतात।
कामधेनू येवजणे दिल्ल्या गायंक चीप बसोवपाचें थारायलां। हे चिपांत गाय विकत घेवप्याच्या आधार कार्डाची म्हायती आसतली, जेणे करून कामधेनू येवजणे घेतिल्ल्या गायांची संबंधित धनी योग्य जतनाय घेतले, अशें पशुसंवर्धन मंत्री नीलकंठ हलणकार हांणी सांगलें। माटवे दाबोळेच्या बायांनी झिरपिल्ल्या पेट्रोलियम पदार्थाची चौकशी खंय मेरेन पावल्या हाची जाप विचारपाक चिखलेचो आदलो सरपंच प्रताप मार्दोळकारान मामलेदाराची भेट घेतली। मात मामलेदार कार्यालयात अजून मेरेन गोंय प्रदूषण महामंडळाचो अहवाल अजून मेरेन पावना, अशें मुरगांवचो मामलेदार प्रवीण पंडित हांणी सांगले। माटवे दाबोळेच्या बायांनी झिरपिल्ल्या पेट्रोलियम पदार्थाविशीं जुवारी इंडियन ऑयल कंपनीचेर संबंधित अधिकारी कारवाय करपाक अपयशी थारल्या, असो आरोप आदल्या सरपंचान केला। सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक चालीक लायिल्ल्या मुख्यमंत्र्याच्या येवजणेचेर आमदार कार्लोस फेरेरान टिका केल्या। टॅक्स फारीक करपी लोकांचो पयसो सोशल मीडियाचेर वापरून सरकार आपले प्रमोशन करता। सरकारान केल्ल्या कामाची पावती सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स दिवपाक लागले जाल्यार पत्रकारांचें काम कितें, अशी तिडक आमदार कार्लोस फेरेरान उक्तायल्या। माशेलांतल्या फास्ट फूड दुकानवाल्याक मारबडे प्रकरणात 6 जाणांक अटक जाल्या। हातूंत 3 पुलिसांचो आस्पाव आसा। तिगूय जाण निलंबीत। सोमारा पयलो अटक केल्ल्या आकाश नावेलकाराक पुलिसांनी नोटीस दिवन सोडलो। आकाशान हेरांक सोदपाक पुलिसांची मजत केल्ली। माशेलांतलो फास्ट फूड दुकानदार विराज माशेलकाराक जाल्ल्या मारबडे प्रकरणात मार्दोळ पुलिसांनी 6 जाणांक अटक केल्या। मारपेट प्रकरणात घुसपिल्ल्या 3 पुलिसांक आदींच निलंबीत केल्ले। ह्या प्रकरणात पुलिसांक मजत करपी घुवळे वखदा विरोधी पुलीस कॉन्स्टेबल आकाश नावेलकाराक नोटीस दिवन कारवायेंतल्यान भायर दवरला। ह्या प्रकरणात फोंड्या पुलीस स्टेशनाचो हेड कॉन्स्टेबल समीर फडते, IRB कॉन्स्टेबल मितेश गाड तशेंच मोहित गाड, विवेक देसाय, सुप्रेश सावर्डेकर आनी अस्मित साळुंके हांकां अटक केल्या। 10 फेब्रुवारीक राजधानी पणजेंत कार्निवल परेड जातली। कार्निवल परेडाच्या मार्गान कसलोच बदल केल्लो ना, अशें पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगले। पाट्यावयल्यान सुरू जावपी ही परेड कला अकादमी कडेन सोंपतली। फाटल्या 50 वर्सांच्यान कार्निवलाचे फ्लोट डिझायन करपी फ्रांसिस्को मार्टिन हांचो खासा भोवमान करतले।